राजकारण सांबाळटनाच मयेचो आमदार सध्या गणपती रंगोवपाच्या कामात गुल्ल आसा। चवथ लागीं पाविल्ल्यान आमदार प्रेमीन शेट सध्या आपले पारंपारीक चित्रशाळेत वेळ दितात। गणपतीच्या मुर्तीक रेखणीक करपाक ते फांकीवंत आसात। गणपतीक रेखणीक करप ही आमदार प्रेमी शेट हांची खासियत। गणपती करपाक फामिली मजत करता अशें आमदारान सांगलें। राजकारणान आमकां तरी जो स्पेअर टायम मेळटा थोडोसो रातचो म्हणून आनी सकाळी म्हणून जो कितें टायम मेळटा तो थोडोसो हांव ह्या कामान म्हणजे आपली कला जोपासून दवरपाक लागून इंट्रस्ट म्हणजे टार्गेट फुलफिलमेंट करपाक लागून तें काम करपाक शक्य ना आतां। कित्याक फूल टायम आमी जेन्ना राजकारणान आसता 24 वरां आमकां ह्या राजकारणाचेर लोकांचे सेवे खातीर रावचेच पडटा आनी खंयच्या वेळार उठून वयचें पडटा तेन्ना ते आपले त्या कामाक फूल टायम दिवंक शकना। म्हणून जो स्पेअर टायम मेळटा समजा रातचो जाल्यार तो रातचो तितको वेळ दिवपाचो टायम हांव स्पेअर करता। टोटल कितल्यो मुर्ती आता म्हणजे तुमच्या आमच्या घरान तश्यो 600-650 मुर्त्यो तयार जाता। तितल्यो 400 सुमार मुर्त्यो आमच्या ह्या आजूबाजूच्या गांवांनी वयता। चोडणा म्हणून अशेंच बिचोले सुद्दां भोंवता मागीर आजूबाजूच्या वेगवेगळ्या गांवांनी मुर्त्यो व्हरता हांगासून व्हरता आनी एक 200 सुमार 200-250 मुर्त्यो आमी म्हापसा म्हणजे पयलीं पासून 30-35 वर्सां पासून आमी ह्यो मुर्त्यो म्हापशा व्हरून सेल जाता आनी थंयसले सुद्दां आमची काही गिरायकां आहा ती फिक्स आसा म्हणजे ते हांगासर येवन सुद्दां गणपती बुकींग करून वयता। तुमकां सध्या म्हाका दिसता महाराष्ट्रांतल्या कारागिरांची मदत घेवची पडटा। हय महाराष्ट्रा किंवा गोंयचे कारागीर आहात न्हू तेंची आमकां मदत ही घेवचीच पडटा कारण ते आमी फूल टायम एम्प्लॉय करता तांकां ते सकाळी 8 येतात ते रातचे 8 पर्यंत ते काम करतात। तांकां मदत करपाक लागून बाकीचे जे हे जाय पडटा हेल्पर जाय पडटा ते बी आमी घेवचे पडटा। आतां हे जनरेशन थर्ड जनरेशन म्हणजे आमचे आजो वडील आनी आमचे आतां थर्ड जनरेशन आमकां जेन्ना आमी बालपणा पासून जेन्ना घरान जेन्ना मुर्त्यो तयार करपाचें जें काम आसतालें त्या टायमार आमी आमच्या आई वडिलां बरोबर काम हें करपाक फुडें सरताले आनी तेन्नाच्यान ही आवड निर्माण जाल्ली आसा। प्रत्येक जे गोश्टी फुडें म्हणजे तितून परफेक्शन जे येवपाक जाय ते पयलीं कच्चें काम करता आसतना माती मळप मागीर ते साच्यानसून ते मोल्ड काडप हे सगळें काम पयलीं केलें आनी मागीर जे फिनिशींग बीन गांव आहा ते थोडे जशें वय वाडलें तशें सिनियरिटी गेल्ल्या उपरांत हे कामाचो सगळो पूर्णपणे जे काम कंप्लीट करप हेजो सगळ्याचो ज्ञान येयलें। म्हणजे आता रेखणी करपाक तुमी म्हाका दिसता पटायत। हय आतां सगळे चडशे कशें आसता मुर्ती आकार दिलो सगळें जालें फिनिशींग पूण शेवटी दोळे उगडटा आसतना हें काम जें आसता तें म्हत्वाचें आसता आनी हें काम करता आसतना नजर उगडप हो मुख्य भाग आसता। पेंटींग बाकीचें सगळें आसता मागीर आमी आतां सगळें पळयता तुमी रंग भरलेलो आहा हें सगळें काम स्प्रे पेंटिंगाचेर केलां पण जे मुख्य नजर जे उगडपाचे आसता दोळे जे करपाचे आसता ते हातीनूच करचे पडटा। ताका काय प्रिंटरीन आमी स्टिकर लावंक शकना थोडे कडेन स्टिकर लायता पण ज्यो गोश्टी आतां समजा ह्यो भोंवयो काडपाच्यो आसता त्यो भोंवयो हातीनूच काडच्यो पडटा आनी इट इज अ आर्ट। जितले तूं बऱ्या पद्दतीन ते काडटा तितले तितको उठावनेस ताका दिसता आनी हें काम करपाचें काम आमीय करता आनी आमच्या भुरग्यांकूय आमी शिकयता। नेक्स्ट जनरेशन फुडें चलपाक जाय ह्या दृश्टिकोनान आमचे भुरगीं मागीर चली जावं चलो जावं सगळ्यांक शिकयल्लें आसा हे परंपरा ही चालू उरपाक जाय हो हेतू घेवन हें काम फुडें तांकां शिकयल्लें। म्हणजे तुमकां फॅमिली मेंबर सगळे हेल्प करता। आतां आमी वेवसाय म्हणून असो करतात हो पण जी कला आपल्या भुरग्यांच्या भितर सुद्दां जी आसा ते आपले भुरगे ह्या माध्यमांतसून हांगासर प्रकट करता दाखयता। काही लोकांक आतां डिजायन बीन काडलेले आसा हे वेगवेगळ्या मनशांनी केल्ले आसा आमच्या फॅमिली मेंबरांनी केल्ले आसा। मागीर जी आतां कलाकृती आतां दुसरी आसा गरुड आहा थंयसर ते गरुडाचे पेंटिंग वेगळ्या मनशांनी केल्लें आसा आपल्या पद्धतीन जें काम जाका खबर आसा
परफेक्शन आहात ते लोक फॅमिली मेंबर्स येऊन करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत.